आराम सगळ्यांना देव बरें करूं. आयज ह्या मानाच्या फेवर्स आनी बाकी ब्युटिफिकेशन हेजे सुवाळ्याक आमचे भितर हजर आसा आमचे मंत्री सर सुभाष फळदेसाय, तशेंच ZP सुरेश केपेकर, बाकीचे आमचे गांवचो पंच मेंबर प्रकाश उमेश, बाकीचे सगळे ग्रामस्थ. तुम्ही जाणा आसतले खूब वर्स हो पेंडींग आसलेलो आमचे पेवर्स आनी ब्युटिफिकेशन करपाक. हे आमच्या ZPन आपल्या फंडा मार्फत हें करून दिल्ले कडेन आसा आनी तें काम बरे भशेन जालें. आनी तसोच आमचो कॉन्ट्रॅक्टर मापारी आसा, तेजे मार्फत हांगा खुबशें काम जालें. आनी आमच्या ZP मार्फत तर तुमी खबर आसतलें प्रत्येक गांवांनी आयजूच 3 इनॉग्रेशन आसा. हेजे मुखार आनीक आसतलीं. अशें करून खूब तेणें प्रोजेक्ट घेतले आसा. तेच भशेन आमचो आमदार माननीय मिनिस्टर हांगा रिवणा भितर तुमी जाणा आसतलीं आमी व्हडल्यो व्हडल्यो ज्यो इमारती आसा त्यो खूब वर्सां पयलींच्यो इश्यू आसलेले, जे पंचायत घर म्हणया, दुसरें आमच्या RMD म्हणया, हॉस्पिटल म्हणया, बाकीचे ब्युटिफिकेशन ऑफ विमलेश्वर टेंपल, तेच भशेन लायटींग बरें हे विमलेश्वर टेंपला कडेन लायटींग, बाकीचे खूब बारीक बारीक इतर कामां खूब आमच्या मिनिस्टरा मार्फत जाल्लें आसा. तेच बरोबर आमच्या ZPन अशें आमी ZP 1-2 वर्स पयलीं, एक 5-10 वर्स 2 टर्म पयले, पूण हांवें तर ZP इतलें काम केल्लें पयलें नासलें. पूण ह्या ZPन आमचे सुरेश केपेकार आमच्या मंत्र्याच्या सहकार्यान खूबशीं काम केल्लें आसा. तेका अशेंच यश बागयता आनी फुडल्या सुवातेर आमच्या ZPक 2 उतरां सांगपा लागून सगळ्यांक मार्गदर्शन करता. आयज आमच्या घाटीवाड्याचेर जो मांड जो आसा, म्हणजे सगळ्या रिवणकाराचो मांड, त्या मांडाचे ब्युटिफिकेशन, पेवर्स, त्याच बरोबर पेंटींग, ताका वयर टायल्स, अशा ह्या कामाचे आयज इनॉग्रेशन जाता. आयच्या कामाक आमचे मदीं श्री सुभाष फळदेसाय आमचे आमदार, तशेंच सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आसात, तशेंच आमचे गांवचे डेप्युटी सरपंच, माजी सरपंच सुर्या आनंद नाईक, त्याच बरोबर प्रकाश गांवकर आमचो पंच मेंबर, उमेश वेळीप पंच मेंबर, आमचे भाऊ, ह्या सगळ्या मांडाचे सगळे आमचे वांगडी आनीक सगळे ह्या मेळाचे ग्रामस्थ सगळे आयज हो म्हणजे खूब लॉंग पेंडींग मागणी आसलेली, ती मागणी आयज जिल्हा पंचायत फंडांतल्यान म्हाका करपाक मेळ्ळी. त्या बद्दल म्हाका खरें खूब बरें दिसता. हांव जिल्हा पंचायत मेंबर जाले नंतर हांवें म्हणजे डे 1 साकून पयल्या दिसा साकून ठरयिल्लें की हांव जी गांवां भितर जे खऱ्यांनीच गरज आसा अशे प्रोजेक्ट हांव घेतलो आनीक ते गरजूचे प्रोजेक्ट हांव मुखार व्हरतलो अशें मनांतल्यान ठरयिल्लें. आनी त्या प्रमाणे जे जे जाग्यार म्हणजे गांवांनी जे खरें गरज आसा अशेंच प्रोजेक्टाचे हांवें म्हाका खूब जाणांनी वेगवेगळी कामां सांगलीं, दाखयलीं, पूण तीं कामां न करता जे खऱ्यांनीच गरज आसा अशे प्रोजेक्ट हांवें हातीन घेतले आनी ते सगळे प्रोजेक्ट पूर्णत्वा कडेन व्हेले. आयज ह्या मतदारसंघा भितर काम करतना सादारणशे 34 कामां ह्या सांगे मतदारसंघा भितर हांवें केलीं आनी सादारणशे 30 कडेन वेगळे वेगळे कडेन साहित्य हांवें म्हणजे जिल्हा पंचायती फंडांतल्यान साहित्य दिलें.
ह्या आमच्या रिवणा गांवां भितर सादारणशे 10 वेगवेगळे प्रोजेक्ट ह्या रिवणा गांवां भितर रिवणा पंचायती भितर हांवें केल्ले कडेन आसात. त्याच बरोबर साहित्यय दिलां. पूण हें करतना सगळ्यांनी म्हाका म्हणजे खूब बरी उमेदीन सगळ्यांनी म्हाका प्रत्येक कडेन वेलकम केलें. आयज सदांच लोक म्हाका बरें म्हणटा, त्या बद्दल सगळ्यांक हांव लोकांक देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्यान जें जाता तें हांवें मॅक्झिमम करपाचो प्रयत्न जो आसा हो हांवें केल्लो कडेन आसा. तुमी सगळ्यांनी म्हाका सहकार्य केलें त्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनीक आमच्या आमदाराक हांव म्हणजे आतांच आमच्या सरपंचान सांगलां की आमच्या गांवा भितर जशे म्हणजे वेगवेगळे प्रोजेक्ट खऱ्यांनीच गरज आसलेले, म्हणजे एक आमची हेल्थाची बिल्डींग जी आसा ही बिल्डींग आमकां खऱ्यांनीच गरज आसलेली. हांगसर दोतोर जो आसा आमकां रेगुलर जाय, तशें आमची तेंचे कडेन मागणी आसली. आयज दोतोरय येता आमकां. त्याच बरोबर आयज हेल्थाची बिल्डींगय रेडी जाल्ली कडेन आसा, पंचायत बिल्डींग जाल्ली कडेन आसा. हांगसर म्हणजे देवळा कडेन जे सगळे कडेन ब्युटिफिकेशन केलां हें आमच्या आमदारान केल्ले कडेन आसा. काही लोकांनी जे एक असो हें आसा की फुडें रोड जो आसा हे रोडाचो प्रॉब्लेम सगळ्यांक दिसता, पूण काही दिसां मदीं हो रोडाचोय प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. डिसेंबर पर्यंत आमदारांनी सांगले कडेन आसा डिसेंबर पर्यंत हो सुद्दां प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. सगळ्यांक हांव म्हणजे हांगसर आयले तुमी सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो त्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. आमी म्हणजे लोकार्पण करतात ते काम म्हणजेच ह्या मांडाचें. आनीक हांव खूब खूब अभिनंदन करता सुरेश केपेकार. आपल्या ह्या स्थळां भितर ताणें परत ज्या गांवांत भितर आपूण रावतालो शेवटाक ताणें ह्या कामाच्या मांडाचें काम घेतलें, अत्यंत सुंदर रित्या सुशोभीतकरण केलें. आनीक आमी ह्यो गोश्टी आसा त्यो सदांच लक्षांत दवरपाक जाय. सुरेश केपेकर हांणी जिल्हा पंचायतीच्या फंडांतल्यान अनेक कामां केलीं आनी ही कामां आनी 21 वर्सां पर्यंत ग्रुपाचीं कामां केल्लीं आसात. खंय तरी गटार केले आनी दुसरे पावसाक भरले अशे प्रकारचें काम केलें ना. काम केलां तें गांवाची अत्यंत गरज आसा. 4 लोक सार्वजनीक ताजो इस्तेमाल करतात. कोणाच्या घरा कडेन रिटेनिंग वॉल बांदून एकट्या मनशा फायद्या खातीर न्हय. म्हणजे अशें बरे तरेन ह्या म्हाका दिसता की आतां पर्यंत जे जिल्हा पंचायतीची इलेक्शनां जाल्लीं आसात किंवा जिल्हा पंचायत निवडून आयिल्ले आसात सगळ्यांत चड कामां ही ह्या टेन्युरा भितर जाल्ली आसात. सरकारांनी तांकां पालोव दिल्लो की फंड्स दिले की ही कामां करून घेवपाक. पूण कामां फंड्स आसल्यार पसून आमी पळयतात की कामां खंयच्या दर्ज्याची जातात ती कोणाक केन्नाय कळयना. कोणाच्या आंगणान भितर पेवर्स घालपाचे, कोणाच्या घराच्या शेजाराक धडी बांदपाच्यो, ही कामां तशी सुरेश केपेकारान केली ना. आनी म्हणून ताणें आयज प्रत्येक गांवाक आपल्या परत वचपा सारकी वाट करून दवरली. दुर्दैवान कितें आसता की इलेक्शन कमिशनाचे कांय हें आसतात की दर 3-3 वर्साक जिल्हा पंचायतीचे कितें तरी चेंज जाता. त्या प्रमाणे हें 4थी फावटीक आयज ह्या रिजर्वेशन जे वुमन्स म्हणजे बायलां खातीर जाल्लें आसा. पूण तरी आसतना हांव जेन्ना जिल्हा पंचायत सदस्य जाल्लो दुसरे फावटी म्हजो रिजल्ट जालो. पूण म्हजें पॉलिटिकल केन्ना हॅम्पर जालें ना. पॉलिटिकल करियर मुखार उरलें. थोडेशे गॅप पडले पूण मुखार आमकां हें मेळटा. जो मनीस लोकां खातीर काम करता लोक सदांच ताच्या फाटल्यान रावता. म्हणूनच आयज ह्या कामाचें हांव सगळें श्रेय सुरेश केपेकार हांकां दितां. आनीक हांव परत एक फावटी देवा कडेन मागता की हांगा ह्या सगळ्या लोकांचेर बरें आरोग्य आयुश्य आनीक सुरेश केपेकाराकय एक बरे दीस राजकारणान भितर किंवा फक्त राजकारण म्हणजेच आमी एक्टिवली पंच जावप, सरपंच जावप, आमदार जावप हातूंकय ना. भारतीय जनता पार्टीचें काम करपाची पद्दत एक वेगळी आसा आनी भारतीय जनता पार्टी जेन्ना काम करता तेन्ना निश्चितपणान ज्या ज्या वेळार कोण म्हणजे काम करीत आसता तांकां यश हें मेळत आसता. देव बरें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.